जेरेमियास 6 पुरवण. जेरुजाल्याचो भस्म जाता आनी जेहोयाकिनाक बोगसोणें मेळटा. चॅप्टर 52. जेडेकिया शिवासनार बसलो तेन्ना ताका 21 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुजाल्यांत 11 वर्सां राज चलयलें. ताचे आवयचें नांव हामिताल आनी ही लिबनास नगरांतल्या जेरेमियासाची धूव. जशें जेहोयाकिनान केलें तशेंच ताणें सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार वायट तें केलें. सर्वेस्पराच्या रागाक लागून जेरुजाल्याची आनी जुडाची दशा अशी जावंक पावली. शेवटी ताणें तांकां आपले नदरेंतावन पयस केलीं. जेडेकिया बाबिलोनियाच्या राजाचेर कोलपलो. ताचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनियेचो राजा नेबुकादनेजार सगळी आपली फौज घेवन जेरुजाल्याचेर धाड घालूंक आयलो. ताणें शारा मुखार पेणे केलें आनी भोंवती मातयेचे बांद उबारले. जेडेकियाचे राजवटकेच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शाराचो वेदो उरलो. चवथ्या म्हयन्यांत म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शारांत मारेकार दुकोळ पडलो आनी बारीक लोकांक जेवण खाण बिलकूल ना जालें. तेन्ना शाराचें कोट मोडून वाट उक्तीच केली. काल्देकार शाराक वेदो घालून आसले खोरेन, तरी रातच्या कालोखांत सगळे जेडेकियाचे झुजारी पळून गेले. राजाचे भागे लागीं आसलोल्या 2 कोटां मदल्या दारवंट्यांतल्यान भायर सरून जॉर्दानाच्या फालक्याची तांणी वाट धरली. काल्देकारांचें लस्कर राजाचे पाटीक लागलें आनी जेरिकेचे सोकलातीर तांणी ताका धरलो आनी थंय ताचे सैनीक ताका सोडून गेले. पूण काल्देकारांनी राजाक धरलो आनी ताका हामाथाच्या वाठारांत रिबलास नगरांत बाबिलोनियाच्या राजा मुखार व्हेलो आनी हाणें ताचेर शिक्षेचें फर्मण मारलें. बाबिलोनियाच्या राजान जेडेकियाच्या दोळ्यां मुखार ताच्या पुतांक जिवेशी मारले. तशेंच ताणें रिबलास नगरांत जुडाच्या सगळ्या सरदारांक मारून उडयले. मागीर ताणें जेडेकियाचे दोळे कोंचून काडले आनी पितूळचे कोडे घालून बाबिलोनियाच्या राजान ताका बाबिलोनियेक व्हेलो. थंय ताका मोरो पर्यंत कैदी करून दवरलो. 5व्या म्हयन्यांत म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनियाच्या राजा नेबुकादनेजाराच्या 19व्या वर्सा नेबुजारादान राखणदारांचो सरदार बाबिलोनियाच्या राजाच्या बुदवंतांतलो एकलो हाणें जेरुजाल्यांत प्रवेश केलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर, राजवाडो आनी जेरुजाल्यांतलीं सगळीं घरां लासून उडयलीं. राखणदारांच्या सरदारा बरोबर आसलोले काल्देकारांचे फौजेन जेरुजाल्या भोंवतणचीं सगळीं कोटां मोडून उडयलीं. नेबुजारादानान राखणदारांच्या सरदारान शारांत उरलोले परजेक आनी देसांतल्या कांय गरीब लोकांक तशेंच आपली फौज सोडून बाबिलोनियाच्या राजाक एकठांवलेल्या सैनिकांक आनी उरलोल्या शिपायांक कैदी करून परदेसांत धाडलीं. पूण नेबुजारादानान राखणदारांच्या सरदारान खेड्या गांवच्या कांय गरीब लोकांक दाकां मोळे बागूंक आनी शेतां वसूंक दवरलो. काल्देकारांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांतले पितूळचे खांबे, सर्वेस्पराच्या मंदिरांतलीं चाकां आसलोलीं पेडां आनी पितूळचो दर्या हें सगळें मोडून सगळी पितूळ बाबिलोनियेक व्हेली. तशींच गोबराचीं आयदनां, दवले, सुरयो, बैलांचें रगत घेवपाचीं तोस्तां
धुंपेलां एकाच उतरान सेवा धर्मांत वापरच्यो सगल्यो पितूळच्यो वस्तू ही सगळीं व्हेलीं. त्या भायर राखणदारांच्या सरदारान भांगराचें आनी रुप्याचें आसलें तितलेंय व्हेलें. कांशे, धुंपेलां, बैलांचें रगत घेवपाचीं तोस्तां, गोबराचीं आयदनां, दिवळ्यांचीं पेडां, पात्रां आनी पिरी. सोलोमन राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक पितूळच्यो जायत्यो वस्तू केल्ल्यो. 2 खांबे, एक दोरया सांबाळूंक 12 पितूळचे बैल आनी चाकां आसलोलीं पेडां. ह्या सगळ्या वस्तूंची पितूळ जोखूंक जायना तितली आसली. खांब्यांची गजाल केल्यार दर एका खांब्याची उंचाय 18 हात, ताची भोंवतण 12 हात, ताची दाटाय 4 बोटां. भितरल्यान ते पोकळ आसले. तांचे वयर पितूळचें कोफशेल आसलें. एका कोफशेलाची उंचाय 5 हात. कोफशेला भोंवतीं जायतीं जालीकां आनी दालिमां. हें सगळें पितूळचेंच. तसोच दुसरोय खांबो आसलो. जालिकामा भोंवतीं सगळीं मेळून 100 दालिमां आसलीं. तांतलीं 96 जमनीर थावन दिश्टी पडटालीं. राखणदारांच्या सरदारान सेरायाक, मुखेल यादनिकाक, ताचे फाटल्यान अधिकार आसलोल्या यादनिकाक, जेफान्या आनी तेगां दार राखण्यांक कैदी केले. शारांत ताणें झुजारियांचो अधिकारी आसलोल्या एका इजड्याक कैदी केलो. तशेंच शारांत ताका सांपडलोल्या राजाच्या 7 बुदवंतांक, फौजेंत भितर सरतल्यांची जबाबदारी आसलोल्या सेनापतीच्या आदार्याक आनी शारांत सांपडलोल्या 7 नांववस्त्या मनशांक नेबुजारादानान राखणदारांच्या अधिपतीन ह्या मनशांक धरून रिबलास नगरांत बाबिलोनियेच्या राजाशी व्हेले. आनी बाबिलोनियेच्या राजान हामात वाठारांतल्या रिबलास नगरांत तांचो प्राण काडलो. हे भाशेन जुडाची पोरजा आपलो देश सोडून परदेसांत पावली. नेबुकादनेजारान परदेसांत पावयल्या त्या लोकांची संख्या अशी आसली. 7व्या वर्सा 3023 जुदेयकारां. नेबुकादनेजाराच्या 18व्या वर्सा जेरुजाल्या थावन 832 मनशां. नेबुकादनेजाराच्या 20व्या वर्सा नेबुजारादानान राखणदारांच्या सरदारान 745 जुदेयकारांक परदेसांत पावयलीं. सगळीं मेळून कैदी करून परदेसांत व्हेलीं. मनशां 4600 जाणां आसलीं. पूण जेहोयाकीम जुडाच्या राजाच्या परदेसाच्या 37व्या वर्सा 12व्या म्हयन्याच्या 25व्या दिसा, म्हणजे ज्या वर्सा एविल मेरोदाक बाबिलोनियेचो राजा जालो, त्या वर्सा ताणें जेहोयाकिनाक जुडाच्या राजाक भोगशिलो आनी ताका बंदखणींतलो भायर काडलो. ताणें ताका मैपासान वागयलो आनी जे राजा ताच्या वांगडा बाबिलोनियेंत निर्वाशी आसले तांचेवन ताका अदीक उंच जाग्यार बसयलो. तेन्ना जेहोयाकिनान आपलीं कैद्याचीं वस्त्रां बदल्लीं आनी मरो पर्यंत तो राजाच्या मेजार जेवणाक बसलो. ताचें दर दिसाचें उदरपसन जिवीतभर मरो पर्यंत दिसपट्टी ताका दिवचें म्हूण राजान निर्णय घेतलो. देवाचें उतर हें